याज्ञिका के का देव गीत घेऊया 822 पेज नंबर 11 822. परमेश्वर सोडचोलायता ताचेर सगळे स्मोगाचे परमेश्वर सोडचोलायता ताचेर सगळे स्मोगाचे ओलसोळानुस सोर्गीचो आमचो देव आमची वाकयता सौमेस्तांक लागीं आपयता आपणाच्या पोटीचो मोयता ओलसोळानुस सोर्गीचो आमचो देव आमची वाकयता सौमेस्तांक लागीं आपयता आपणाच्या पोटीचो मोयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सगळ्यांक आमकां देवान आपणाचे राज आपणावंक आपयल्यान त्या संवसारांत जियेतना आमी ताचे राज आपणावंक चुकल्या तर ह्या आनी सोबार हेर पातकांचो उगडास करून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमकांच आमी तयार करुया. काळजंतान दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड व्हड अपराध. ह्या पासत वागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलू उदको सोम्या काकलू उदको क्रिस्ता काकलू उदको क्रिस्ता काकलू उदको सोम्या काकलू उदको सोम्या काकलू महिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर
eklos tu Pormeshwar. Amen. प्रार्थुया. देवा, तुजेर पातयेतोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूट आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदांकाळ तोखतोल्या देण्याचेर दवरच्याक सोरतोल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेताय आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिबेओन दोंगरार सोडेस्पोर सालोमावाक रातचो सपनान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सालोमान म्हणलें, सोडेस्परा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापाचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो. तुवें विचून काडलोले पोरचे मदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितलें व्हड ही पोरजा. वायट बरें ते विवेकान ओळखून पोरजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो? सालोमोवान असलें मागणें केलें म्हूण सोडेस्पराक चड मानलें आनी देखूनच सोडेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब ओंप, ना म्हूण गिरेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण. पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलां तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी हे फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तें बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदीं मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी महिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे सुमतीचो सोडेस्परा हांव कितलो मोग करतां. म्हणुया, तुजे सुमतीचो सोडेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशें हांवें म्हणलें सोडेस्परा, संवसारांतल्या रुप्या भांगरा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली सुमूत. जबाब, तुजे सुमतीचो सोडेस्परा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या चाकराक भासलेल्या त्या प्रमाणें तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी दीत दी. कोणवायलेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे सुमतेचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब, तुजे सुमतीचो सोडेस्परा हांव कितलो मोग करतां. कित्याक ओपूट निर्बेल भांगरा परस तुज्या आज्ञांचो हांव चड मोग करतां. होय, तुज्या कायद्या प्रमाणें हांव चलतां. सगळे तरेचे फुटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो येता. जबाब, तुजे सुमतीचो सोडेस्परा हांव कितलो मोग करतां. खरेंच विचीत तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळाचे मनशांक समजणी मेळटा. जबाब, तुजे सुमतीचो सोडेस्परा हांव कितलो मोग करतां. भाग्यवंत पावलून रोमकाराक बरयलेल्या चिठ्ठेवेले वाचप. भावा भयणीनू, जी कोण ताचो मोग करतात आनी जे कोणाक ताणें आपले
येवजणे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांचे बऱ्याक वावुरता हे आमी जाणाव. कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यात ताणें आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो साबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक ताका ताणें आदींच विचल्यात. जे कोणाक ताणें आदी फुडें विंचल्यात तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यात तांकां ताणें प्रमाणीकपण दिलां. प्रमाणीक केल्यात तांकां ताणें अशी मोहिमेवंत केल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी गीत घेवया C42. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Utor mocha devachi, kazan kotsun doda. Orpon mocha jivachi, baba poktinu vata. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सुर्गीचे राज शेतांत लिपलोल्या एका तेव्या पुरी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं कुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सुर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो एका रानांतकूय एक व्हड अजाप घडलें. हें अजाप पळोवंक जायतीं जनावरांकूय आयलीं आनी अजाप कसलें. एक मोराकूय पील जाल्लें आनी ह्या पिलाक भांगाराची पाकां आसलेलीं. हें पील कांय तेंपान वाडलें आनी ताका पुराय रानांतलीं जनावरांकूय ताची वाखाणणी करतालीं. ताची सोबिताय पळोवन ताका मान अभिमान दितालीं. एक दीस ह्याच रानांतकूय एक खूर थंडी पडटा आनी हे थंडेक लागून जायतीं जनावरांकूय दुयेंत पडटात. तितून ह्या मोराचोय बापूय दुयेंत पडटा. इतलो दुयेंत की तो मोरनाचे दोडीर पावता आनी हो मोर पुराय रानांत आपल्या बापायक ओकोद सोदूंक भोंवता पूण सगळे उपाय निर्फोड. ताका शेवटाक कोण तरी सांगता एका उंच दोंगरार एक फूल मेळटा आनी त्या फुलाचो रोस पिता ताका भलायकी मेळटा. हे आशेन हो मोर वेता. तोंडायेन हो दोंगर चडटा पूण त्या झाडाक पळोवन निराशी जाता. कित्याक त्या झाडाक फूल फुलोंकूच ना, तो कोडोच आसलोलो. उपकार करून त्या झाडा लागीं मागता, म्हाका तुजें फूल फुलोवन दी, म्हज्या बापायक म्हाका बरो करूंक जाय. झाड उद्गारता, ओय हांव तुजें दूख सोजमोतां पूण हे तोंडायेन म्हज्यान हें फूल फुलोवंक जायना, म्हाका भोव थोडी गोरमी जाय. फाटीं फुडें पडेनासतना हो मोर आपणाचे चोंचीन सगलीं भांगाराची पाकां काडूंक लागता आनी ती व्हरोन ह्या झाडाच्या मुळाक घालता. तेन्ना हें झाड हें फूल फुलोयता आनी ताका दिता आनी ताचो बापूय मोराचो बापूय बरो जाता. पूण आतां मोराचो बापूय आपल्या मोरा पुताक पळोवन दुखी जाता.
कित्याक ताका कोण मान दिनासलो, ताका सोबिताय आसूंक ना, ताका पाखांच नासली. आनी तेन्ना तो पुता लागीं विचारता, कित्याक कित्याक तुवें तुजी इतली मोलादीक भांगाराची पाखां तुवें त्याग केली. तेन्ना हो ताचो पूर सांगता, म्हजी भांगाराची पाखां न्हय, पूण तूं मोलादीक आसलो. ही काणी आमकां जायतें कितें शिकयता. जेन्ना आमी कितेंय मोलाची अशी सोजमता, तेन्ना आमी आमचे पुराय त्याग, पुराय उपाय ती वस्त वो तो मनीस मेळून घेवंक, ताचो सांबाळ करूंक आमी थंयसर घालता. मोलादीक वस्त जावंक शकता, जावं भांगार, दुडू, भाटां बेसां, घर, वो म्हजो वावरूय जावंक शकता. हांव म्हजें पुराय मोन आनी काळीज तातूंत घालता. वो मोलादीक म्हजी मोगाचीं जावंक शकतात, जावं म्हजी आवय बापूय, म्हजीं भुरगीं, म्हजी भाव भयण, घोव बायल. आयज देव आमकां आनी एक मोलाची वस्त सोदूंक उलो करता, आनी तें म्हणल्यार देवाचें राज. आनी कित्याक काय? आयचीं वाचपां आमकां कितें सांगतात? पयले वाचपान राजाचें पुस्तक आमकां सलोमोनाची खबर करता. सलोमोनाक देवान विचून काडलो आनी किरीत भाशेन आपणाची पोरजां ताचे आदीन केल्ली चलोवंक. तर ताका तो दर्शनान दिश्टी पडटा आनी कितेंय मागूंक सांगता. तेन्ना सलोमोन राजा कितें मागता काय? दुडू, भांगार मागिना, पूण विवेकान बरें आनी वायट हें सोजमून आपणा जाणवाय मागता. कित्याक तो जाणा आसलो, देव म्हजो थेवो, देव म्हजी मोलादीक वस्त, ताका मानता तें करूंक तो जाणवाय मागता. ही जाणवायेन ताचेच पोरचेक चलोवंक आनी देवाचें राज बरे तरेन आपणावंक तो जाणवाय मागता. दुसरे वाचपान भाग्यून पावलो आमकां उगडास करता रोमकारांक बरोवन आमचे आपोवण्याचो आमकां दूर एकल्याक आपयल्यान. कित्याक? ताणेंच आमकां नेमल्यान. आनी कित्याक नेमल्यान? तोच तेवो, देवाचें राज आमी घेवंक. आनी हें करता आसतना, देवाचें राज आमी आपणायता आसतना तो आमचे बारा आसतलो हें तो सांगता. आनी शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, आमचो एकूच तेवो जावंक जाय, तो म्हणल्यार देवाचें राज. देवाचें राज म्हणटाना देवूच आमची एक मोलादीक वस्त जावंक जाय. आनी ही वोपार तो एका तेव्या आनी एका माणकाक सोर करून सांगता. कशे भाशेन तो मनीस, ताका शेतांत तेवो मेळटा, ताच्यान तो थंयसरूच धरूंक जातालो ओ व्हरूंक जातालो, पूण ना. रोमकारांचो कायदो आसलो, जाका मेळटा ताणें व्हरचो. पूण जुदेवांचो कायदो, जो कोणाचो तेवो त्या दोनयाक व्हरून दिवंक जाय आसलो. आनी तो कितें करता? सगळें विकता आसा तितलें आनी तें शेत घेता. एके भाशेन तो तेवो आसा तें शेत घेता, फकत त्या तेव्याच्या मोगाक लागून. आनी तेच भाशेन तो वेपारी, ते मोती ताका बरें दिसता, नाजूक मोती, आनी तो सगळें विकता आनी तें मोती घेता. हेच भाशेन म्हजें काळीज, म्हजें मोन जावंक जाय. तें देवाचें राज आपणावंक, विकतें घेवंक. आनी कशे भाशेन विकतें घेतलें? देव आमकां आपयता पयले सुवातेर, हो तेवो आमचो देवूच जावंक जाय, देवाचें राज. कितें अंतर आसा ह्या संवसारी तेव्याचे आनी देवाचे राजा भितर? संवसारी तेवे एक दीस तरी सोरतले, ते तितली कुशालकाय आमकां दिवचे नात. पूण देवाचें राज सासनाक तोखता आनी सासनाक हो संतोश सवा करता. आनी त्याच पासत जो मनीस हो देवाचें राज आपणावंक सोदता, ताणें तें काळजा मनांतल्यान करूंक जाय. कित्याक? जो मनीस संवसारी तेवे एकठांय भोंवता, तो संवसारी मोन आपणायता, ताचें काळीज थंयसर आसता. त्याच पासत मातिवाचो 16 वोड 21 म्हणटा, जंयसर तुजो तेवो आसा थंयसर तुजें काळीजूय आसतलें. त्याच पासत आमी देवाचें राज आपणावंक भोवंक जाय. कित्याक? थंयसर म्हजें काळीज आसतलें आनी देवाक मानता तसले हांव उपाय घेतलो. आनी जेन्ना हांव हे उपाय घेता, देवाचें राज आपणावंक तो आमचे सांगाता आसतलो. जशे परी भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता. आयज आमी देवा लागीं मागची गरज. जशे परी सलोमोन राजान देवा लागीं जाणवाय मागली, दुसरी वस्तू मागोंक ना.
आमी देवा लागीं उपकार मागचे गरज, आदार मागची गरज, कृपा मागची गरज. ताचे राज हे संवसारांतूच आसतना आपणाव. आनी देवाचें राज म्हणटा तें कितें? मेले उपरांत मेळटा तें ना. हे संवसारांतूच आसतना आमकां देवाचें राज मेळटा. जावं तें हांव धर्मीक मळार, समाजीक मळार, राजकीय मळार वो खंय म्हजें आपोण हांव जियेतां, म्हजो वावर करतां, थंयसर देवाचें राज म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता आनी म्हाकाय मेळून घेवंक जाता. हे परिस्थितींत, गंभीर परिस्थितींत आसात. एके भाशेन देवान आमकां संदी दिल्ली आसा बऱ्यो कुरण्यो करून देवाचें राज आपणावंक. पूण हांवें ह्या संद्यांचो उपयोग केला जायत. कोविड-19 ही परिस्थिती घेवन कितलो फायदो काडला जायत हांवें. नाका आसतना लेगून चड पयशे घेवन, जावं ते हॉस्पिटलांनी, जावं ते इस्कॉलांनी, जावं ते पेट्रोलीचेर, जावं लायटीचेर. दुर्बळाची ओदीकूच कात काडल्या काय हांवें? म्हज्या आपसुवार्थपणाक लागून हांव बरें करूंक शकतालों तो करिनासतना रावला काय आनी देवाचें राज आपणावंक ना काय? हो आयज म्हाका प्रश्न. जायते फावटी होय, ह्या वेळार, ह्या काळार म्हजी भलायकी गरजेची, हांवें सांबाळूंक जाय. पूण हे दुयेंसाक लागून जायते फावटी घडये मनशांक भायर रावपाची ताळणी आयल्या जायत. उमक्या गांवची, उमक्या देशाची, तांकां लागून जाता असलें भायर रावपाचें मन आयलां काय? म्हाका संदी दिल्ली देवान हें देवाचें राज आपणावंक दोयाळ्यो कुरण्यो करून. जेन्ना हांव दुसऱ्याक पावतां, जावं तो वेळ धुडू, तेन्ना देव म्हाका आशिर्वाद घाता. न्हूच देव, पूण दुर्बळ लोक. हेंच की व्हडलें देणें. थोड्याच वेळान तोच देव, तोच आमचो तेवो ह्या आल्ताराचेर येतलो. ह्या संवसारांतूच आसतना देवाचें राज आपणावंक ताचेच लागीं आमकां कृपा मागुया. सगळीं सांगाता म्हणुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया. तो पवित्र आत्म्या गोरवीं गोरवीं सांबाळलो, आंकवार मारयेताय जल्मलो, पोंस पिलाता खाल तांणी कोण सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे पक्षणे, कुडीचें जिवणपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमी आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान, बेस्वांनी, पाद्रींनी आपल्या शेलयेच्या काळजांत सुर्गीच्या वस्तूचो मोग घालूंक आनी आपल्या वावरांतल्यान सुर्गींची गिरेस्तकाय आपले पोचेक वांटूंक तांकां देवा लागीं कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या नव्या रोगाक लागून जायतीं भाव भयणां कोस्ता त्रासांत आसात. तांची काळजी घेवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलोल्या पोजेचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबांनी सुर्गीच्या वस्तूचो अदीक मोग करूंक आनी संवसारी वस्तूंक फावो तो मान दिवंक खोरी गिरेस्तकाय देवाचें राज म्हूण ओळखून ते एक दीस आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. संवसार 4 दिसांचो म्हूण ओळखून आमी सगल्यांनी आमच्या कालीज मन सुर्गीच्या वस्तूचेर दवरूंक आनी सुर्गीचे वाटेर आळकोर जाता ते सगलें पयस करूंक देवा लागीं कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा.
फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोस्तावता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कोस्तावतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सूर पदवीदार बापा, आमी खालतेपणी तुजे मुखार आमच्यो गरजो उबारल्यात. त्यो दोयाळपणी तूं आयकून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बेटोनीक आमी गीत घेवया C1. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगात सारको जावन आमचो मोग मोपुया. तुझ्याच बऱ्या पोल्या आतां उंड्या सोऱ्या दाना जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी काना पिवना. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे आनी अख्खे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वोमता. ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कोर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी आमी ती ती सर्वेस्परांत सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा देवाक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सोगलें तुवें रचलें. वेळ काळ सोगलें तुवेंच थारायलें. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्खे विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पोदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्गार आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दिता. ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Sorvesporaci navieta, yeta otakasu. Usorgi,
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुरात. Bavartaco porgotoia. Gesù melo, Gesù ci ocala, Gesù non viene dolore. Gesù melo, Gesù ci ocala, Gesù non viene dolore. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्मदूत आनी सोर काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाचे राज जोडून घेवंक मागतना किरीत भाशेन ह्या दिसांनी जायतीं जाणां कोविड-19 ह्या दुयेंसाक लागून कश्टतात. तांचो उगडास करून जेजूनच शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तूं आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमुन्यावाचे मागणे. मोगळा जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मार्क्स रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोड सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत घेवया D40. Sorge mundo Gesù nello amka oslo favonaslo amso Gesù Shevon salo amche otmi bukit Pablo Gesù Vigituje Atmotuka Givu krauta Jesu Vigituje Atmotuka Givu krauta. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मोरणाच्या उगडासाक उतरां वर्त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासनाचें जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. मोगाच्या भवन भयणो, आमचे मोदें आसा फादर फ्रांसीस बारेटो. किरीत भाशेन तो आयच्या दिसाक आमचे मोदें आयलो आनी ताणें ही आमकां मिसाची भेट दिली आनी देवाचें उतर ताणें पुरगूट केलें. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे फिरगोजेन एक वर्सभर तो द्याकन कसो वावुरलो आनी जायतें वावर ताणें आमचे इगोर्जेन केलो. अदीक करून देवाचे उतराची मोडणी ताणें केली
देवाची उतर ताणें पुरगोट केलें ताका आमी करीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर जिवनाचे 19 तारखेर ताका याज्ञीकपणाची मागणी फावो जाली. हे बाबतीन ताका आमच्या सगळ्या गांवच्या भावा भयणांच्या नांवान म्हज्याय नांवान आमी दिनवासतांव ताका आमी पोरबी दितांव ताचे आवय बापायक ताच्या घोरच्यांक. आनी करीत भाशेन शेवलेच्या गांवान तो पातकूर कसो वावुरता देवान ताच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हें जावन आसा आमचें मागणें. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F21. आयकोल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावातो सौदास कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटी